ज्या पद्दतीत प्रधानमंत्री भुरग्यांक एड्रेस करताले आनी भुरगे प्रधानमंत्रीक प्रश्न विचारताले, हातूंतल्यान भुरगे आनी पेरंट्साचें कम्युनिकेशन, भुरगे टिचर्साचें कम्युनिकेशन आनी भुरग्यां मदलें कम्युनिकेशन हाचो खूब बरो फायदो हो भुरग्यांक जातलो. भुरग्यांचें परिक्षेचें टेन्शन कमी जातलें आनी भुरग्यांचें करियर चूज करपाचेंय टेन्शन कमी जातलें. बरें करियर ते चूज करपाक शकतले. प्रायम मिनिस्टर आसा ते दर वर्सा घेता आनी तातूंत आमकां खूब इन्फॉर्मेशन मेळटा अबावट हाव टू डील विथ एग्जाम्स. पर्सनली फॉर मी आय एम वॉचिंग एंड एडमायरिंग दीस प्रोग्राम सिन्स 5th स्टँडर्ड एंड आय लव दीस प्रोग्राम. तो खूब म्हणजे इन्फॉर्मेटीव सो आसलो. आमकां म्हणजे जे सगळे परीक्षेचे टेन्शन असले ते सगळे सरान बऱ्या तरेन आमकां तेजो समाधान केलो. The program of Pariksha Pe Charcha is very informative, and in this, our Honorable Prime Minister Modi ji personally solved the doubts of all the children about exams, and it was very informative and very helpful. हो एक बरे तरेचो इनिशिएटीव माननीय प्रधानमंत्र्यान भुरग्यां खातीर घेतलेलो आहा. जरी आतां आमचे प्रिलिम सुरू आहात तरी हे इट इज अ बेटरमेंट ऑफ द स्टुडंट. वी एडजस्ट अवर सेल्फ and we have conducted this session for the student. भुरग्यांक आतां फुडें एग्जामीचो स्ट्रेस कसो रिड्यूस करप ह्या खातीर खूब हेल्पफूल करता. आनी तशेंच आमी कितें कितें प्रिकॉशन्स घेवप स्टडी करतना आनी कशी स्टडी करप ते मेथड्स कितें ते आमचे सगळे प्रॉब्लम सॉल्व करतात. आयज आमी पळयलें की कितलेशेच प्रश्न जे आसात हे भुरग्यांक सतायतात आनी ते बी परीक्षेच्या टायमार. तर ताचेर सोल्युशन कितें कितें आसा हें आमच्या प्रधानमंत्रीन आमकां दाखोवन दिल्लें आसा. मोटिवेटिंग वर्ड्स ऑफ मोदी सर एंड आमकां असं मोटिवेशन दिवपाक आनी कॉन्फिडन्स वाडोवपाक इट्स अ नॉर्मल थिंग कसं काय चड अशें ना आनी स्ट्रेस घेवप ना. त्याच्यात खातीर मी इतकेंच सांगपाक शकता की जेई खातीर आमकां खूब हेल्प जातली फुडें फ्युचरा खातीर. पी एम मोदींनी जे कितें तांकां सांगलें ताचें मार्गदर्शन दिलें ताचो तांकां बरोच फायदो जातलो अशें म्हाका दिसता. ह्यो परिक्षा पे चर्चा हो विशय मुद्दामून भुरग्यांक चडांत चड भुरग्यांनी पळोवचो म्हणून आमी हो स्क्रिनींग हांगा दवरलो.